गोंयान गँग म्हणटा पळय ते सरकारान टॉलरेट करूंक जायना. गुंडागिरी शूड नॉट बी टॉलरेटेड हें आमी क्लियर सांगलेलें आसा. सो जेन्ना सरकारा कडेन म्हाका दिसता 30 MLA प्लस 28 MLAs प्लस 5 सपोर्टिंग, सो देर शुड नॉट बी एनी इश्यू एज फार एज ऑल दीस थिंग्स आर कन्सर्न. एंटी सोशल एलिमेंट्स तांकां लागींच धरप ना, तांकां आपल्या जाग्यार बसोवपाक. वन मोर थिंग, आंध्र एक इन्सिडेंट बंद जालो, जावपाक. पंचाक मारलो. सेम ते इश्यू हांवेंय सांगलें ते मांद्र्याक सरपंच एक सरपंचाक जो मारला तेच भुरगे हिंगा इनवॉल्ड आहा. सो दे आर सेम. सो दे आर ट्रायंग टू फ्लॅक्स देयर मसल. ते दाखोवंक सोदता की आमी वी आर अबाव द लॉ म्हणून एंड वी आर बींग प्रोटेक्टेड. कोण सीएमान हें चिंतपाची गरज आसा. तेन्ना हांवें सीएमाक सांगलेलें आमी येयल्ले पणजे, तेजे बंगल्यार गेले. इवन आमचो सोपटे आसलो, आमी सांगलेलें ताका की हें हाती भायर वयतलें म्हणून, आनी आयज हाती भायरूच गेलें न्हू ते. गव्हर्मेंट फेल जालां कशें दिसता तुमकां कंट्रोल It's करपाक? not failure, it is what? It is ignoring such people. When they do this type of दादागिरी तांकां इग्नोर करप. सरकारान इग्नोर करूंक जायना न्हू. तांकां हाडून भितर बसोवप आनी अर्द्या वरान बेलार सोडप हें खंय तरी रॉंग आहा. जे आयज इतलें जालें, ते कोण काणकोणकाराक मारलो, इज द सेम फॉलआवट न्हू. नथींग बट अ फॉलआवट. की पयलीं तुमी जे स्ट्रॉंग रावंक जाल्ले, एक्शन घेवंक जाल्ले, गँगां तयार करूंक दिवंक नासली, जे ऑर्गनायज्ड क्रायम जो जाता हो जावंक दिवंक नासलो, ते जावंक ना म्हणून आयज हे फॉलआवट जाला. आनी हेचेर म्हाका दिसता करेक्शन करपाची गरज आहा आनी करेक्शन चालू आहा आतां. तर पळोवया कितले पासून फुडें करेक्शन पूण जाता. तांकां भायर सरपा खातीर खंय तरी पॉलिटिकल प्रेशर आसा म्हणून खुबशे आवाज येता भायर. आतांच पावतले न्हू, राव न्हू 2 दीस.